नमस्कार योकार सगळ्यांचे स्वागत असा जाल्यार आमी ज्यो असेंब्लींतल्यान ज्यो घडामोडी घडटात त्यो गोमंतक टीव्ही तुमच्या मुखार घेवन येता तशेंच असेंब्ली भायर जे कितें घडटा जे कितें आमदार मंत्री येवन जे तुमकां बायट्स दितात त्यो बीन सगळ्यो ज्यो घडामोडी आसात त्यो आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मुखार घेवन येतात जाल्यार आयज हांगा असेंब्लीन आयज हो जो दीस आसा तो 7वो दीस आसा म्हणजे दुसऱ्या आठवड्याचो दुसरो दीस. सो आयज कितें कितें घडपाचें आसा हेजेर बारीकशी आमी लक्ष मारुया. जाल्यार सगळ्यात पयलीं पळोवपाक गेले जेन्ना प्रश्न क्वेश्चन आवर आसतलो तेन्ना खुबशे अशे जे प्रश्न येवपाचे आसात ते म्हणजे मांडवी रिव्हरीन जे कसिनो आसात तेजेर प्रश्न येवपाचे आसात तशेंच जे लिकर ट्रेड जी आसा लिकर ट्रेडीचेर सुद्दां फाटल्या दिसांनी खूब असो बोवाळ जाल्लो. सो कितले केसी रेजिस्टर जाल्यात हे बी प्रश्न येवपाचे आसात. खूब अशे मागीर जे प्रश्न आसात ते आयज येवपाचे आसात जाल्यार हांगा सगळ्यात पयलीं पळोवया मंत्री सुदीन ढवळीकर जो पावलेलो आसा आनी तेणी सांगलेलें आसा की जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसा त्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाची जी लायटीची बिलां आसात ती पेंडींग आसात सो तेजेर जो वीज खात्याचो जो मंत्री आसा सुदीन ढवळीकर तेजे कितें म्हणणें आसा तें थोडक्यान आयकुया. खूप सारे डिपार्टमेंट आहे त्यांचे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग आहे गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटची जसे की खूप गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाची खूप बिलां इतर डिपार्टमेंट एकाच न्ही खूप अशी पेंडींग आसा आणि ती आमी थ्रू बुक्स ऑफ अकाउंट्स मायनस करता. तसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटची 90-80 CR पेंडिंग वायज आसा 80 CR न्ही वायज आसा आणि ते आमी बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रान्सफर आफ्टर दीस पण कित्याक डिलेट इतले जाता तशें खंयचे तरी हाका पयशे नासता खंयच्या हाका हेडा पयशे घालचे पडटा बुक्स ऑफ अकाउंट्सांतल्यान ट्रान्सफर केले की ते लागता. अंडर केबलिंगा खातीर रस्ते खणले ते केन्ना पासून कंप्लीट जातले ते पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट येता त्या 4थी पर्यंत चालू करतले अशें सांगलां आनी त्या प्रमाणे ते मुखार. आयच्यान वास्को सप्तक सुरू जावपाचो आसा तशेंच वास्को सप्तकाची कशी तयारी चल्ल्या आनी तशेंच जे काल असेंब्लीन जेन्ना आवाज जालो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे जेन्ना उलयतना जो वास्को जो बस स्टँड आसा तेजेर थंयचो जो थळावो आमदार आसा वास्कोचो दाजी साळकर हांचे कितें म्हणणें आसा तें आमी थोडक्यान आयकुया. ना इश्यू पेंडींग ना NBCCन तो कन्सल्टंट अपॉइंट जाला तो ते बस स्टँड करता ती नॅशनल एजन्सी आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची सो ते तो बस स्टँड हातात घेतात. आणि नंदादीप सर कित्याक विरोध करीता ते PPP मॉडेल नाका म्हणटा तो. थोडे लोक जन्मल्यात विरोध करपाक ताका आमी कांय करूंक शकना. जो नेगेटिव्हच मनीस आसा हेच मनीस जे आशिल्ले तुवें नांव घेतलें म्हाका नांव वचून घेवपाक नाका ताची हेच मनीस 10 वर्सां मनोहर पर्रीकर आसतना पावरी नाशिल्ले जे आपल्या स्वताचो वॉर्डाचो डेव्हलपमेंट करूंक शकले ना ते आनी फुडें कितें करतले. आज तांचे प्रत्येक कडेन ऑब्जेक्शनूच आमचें ऑब्जेक्शन कित्याक ते तरी सांगना ऑब्जेक्शन कित्याक खातीर ते तरी सांगा न्ही ना लोकांक हें आसा तें आसा फाल्यां जाय जाल्यार आमी 10,000 लोक थंय हाडून फॉर बस स्टँड उबे करूंक शकतात. वास्को गरज आसा तेजी बेळगांव तालुक्यात फूल त्या बस स्टँडाची गरज आसा. एक बरो प्रोजेक्ट आणि सगळ्यांक घेवन वचपा सारको प्रोजेक्ट हो प्रोजेक्ट म्हणजे हो फक्त बस स्टँडाचोच प्रोजेक्ट न्ही हो पुराय मुरगांव तालुक्यात परती एकदां इकॉनॉमिकली रिवायव करपाचो प्रोजेक्ट आसा. म्हणजे काल मंत्री उलयले आपण हॉटेल प्रोजेक्ट येवंक शकता. हॉटेल प्रोजेक्ट आयले जाल्यार सगळ्यांक म्हणजे बेनिफीट आसता. आज तुमी पळोवपाक गेल्यार वास्को टोटली डेड आसा म्हणजे वास्को बिजनेस ना काय वास्को एक एंडाक पडटा आणि त्या खातीर मुरगांव जावं वास्को जावं थंय कांयच बिजनेस ना. आज एक मनीस कितें स्टार्ट करता रोखडेच 15 दिसांनी तो चेंज करता दुसरो घेता 6 म्हयन्यांनी परतो दुसरो घालता अशें करून डेड जाल्या सिटी टोटल डेड जाल्या. आनी ते करपा खातीर हो बस स्टँडा बरोबर सपोज एक व्हडलो हॉटेल प्रोजेक्ट 5 स्टार हॉटेल प्रोजेक्ट आयलो थंय म्हणजे एम्प्लॉयमेंटूय आमकां भरपूर जनरेट जातलो. आमी मुरगांव तालुक्यांतले सगळे लोक म्हणजे सपोज 200-300 नोकऱ्यो थंय आयल्यो तर 300 लोक आमचे थंय कामाक वतले. हॉटेल आशिल्ल्या कारणान थंय बाजार करपा खातीर थंयच वतले न्ही थंय आमच्या नुस्तेकाराक धर तूं फ्रूट वेंडराक धर तूं ग्रोसरी स्टोराक धर तूं लिनन कोण कटलरी सगळ्यांक म्हणजे सगळ्यांक बिजनेस मेळटलो. आनी अशें केल्यारूच परत एकदां वास्को जे इकॉनॉमिकली आमी डेड जाल्या ते रिवायव करूंक शकतले. सो हो वास्कोकारांक सगळ्याच सायडीन परत एकदां वयर हाडपाचो प्रोजेक्ट आसा. एक बरो प्रोजेक्ट ऑनरेबल CMान आमकां दिला आनी तो म्हाका दिसता वास्कोकारान मुरगांवकारान दोनूय हातांनी घेवपाक जाय.
हेच मनीस जे आशिल्ले जे इवन फ्लायओव्हर जाता आसतना ऑब्जेक्शन हाडटाले आनी कितें आज फ्लायओव्हर जालो एप्रॅम जालो इतली कनेक्टिविटी सुंदर जाल्या आज सगळे ते रोड यूज करता. सो थोडे मनीस फक्त ऑब्जेक्शन आनी दिशाभूल कशी करप लोकांची हे 70-30 खंयच्यान फिगरान हांकां मेळटा. हांवें काल सांगलें म्हणजे हे काँग्रेसीच्या प्लॅटफॉर्माचेर बसून 8 कोटीचे गार्डन लागीन केल्या म्हणटा. देन इट इज अ CSR प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोजेक्ट. म्हणजे ही फिगर्स खंयची येता हांचे कडेन. म्हणजे एकच हे सांगले जाता की दिशाभूल कशी करप लोकांची. 8 कोटीचे गार्डन कशें जालां पळय तशेंच 70-30 खंयच्यान काडला आनी हे फुडें व्हेलां. सो लोकांक ते वास्कोकारांक फाटीं कशें व्हरप आनी 10-15 वर्सां कशें फाटीं व्हरप. पूण मागीर वास्कोकार हाका बळी पडपाना. वास्कोकारान हांचें राजकारण पयल्लें आसा आनी हांचें राजकारण पळोवनूच हांकां सगळ्यांक घरा धाडिल्लें आसा. आनी त्या खातीर हांव सगळ्या मुरगांवकारा कडेन मागता हाजेर सविस्तर जेन्ना हो प्रोजेक्ट येतलो तेन्ना आमी डिस्कस करतलेच लोकां बरोबर. पूण असल्या लोकांक बळी पडचे ना इतलेंच म्हजें. सो स्टॅम्पेड सारखी परिस्थिती जावची न्हू म्हणून कितें एडिशनल तुमी फोर्स थंयसर घातला. म्हणजे सगळेच लोक ह्या गोष्टी मॉनिटर करतात. टेम्पल कमिटी आसा तांणी थोड्यो नॉर्म्स घाल्या म्हणजे कितले लोक भितर आसतले देवळांतले एकदां सगळेच लोक भितर आसतले एका टायमार कितले लोक भितर आसतले हे सगळें तांणी केलां. कलेक्टर पर्सनली आपूण ह्यो गोष्टी सगळ्यो मॉनिटर करता. म्हणजे बाकीचे म्युन्सिपालिटी तांणी इन्शुरन्स काडला ती एक गजाल पूण तेय सगळें मॉनिटर करता. आमी ओवरऑल आमी अपील केला लोकांक की जंय जंय गर्दी जावंक शकता ते गर्देन तुमी वचचे न्ही. म्हणजे फ्री आसता तेन्नाच वचचे नाल्यार एकदां आमी गर्दी आसता थंयच आमी देव तर आसात न्ही. देव केन्नाय आमकां थंय पांयां पडपा आसा सो ताका झुंबड घालची न्ही. दामबाबाचें स्थळ आनी दामबाब आमच्या वास्कोकारा खातीर मुरगांव खातीर आनी गोंयकारा खातीर कितलो म्हत्वाचो आसा आनी ह्या आमकां सगळ्यांक खबर आसा. पूण शिस्तीन आमी सगळे गेले जाल्यार दर्शनूय वेवस्थीत जातलें आनी कांयच जायना आसतना हांव सोंपता. सो आता तुम्ही आयकले दाजी साळकाराचे कितें म्हणणें आशिल्लें तें. तशेंच हांगा फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय तो हांगा पाविल्लो आसा. सो तेजे कितें जे आयज तो कितें तयारी करून येयल्लो आसा तेजेर तो कितें उलयता थोडक्यान आयकुया. विजय बाब आमी एक गजाल पळयता तुमकां लागींच म्हणून रुमडामोळ जी पंचायत आसा ताजे 4 जे पंच मेंबर आसा ते डिस्क्वॉलिफाय जाता आनी ताजेर जे उर्फान मुल्ला आसा ते कॉंग्रेच्युलेट करतात. मागीर कितें पंचायतीचे सद्या पॉलिटिक्स चालू. काल हांव हे असेंब्लीन हो डिमांड्साच्या वेळार इश्यू काडलो. तांणी 29 तारखेक 2 म्हयन्या पयलीं आमचे इंटरनल अंडरस्टँडिंगाचेर ते रिजायन जाले. सरपंच रिजायन जालो. 2 म्हयन्यांनी नवो सरपंच येवपाक जाय. डायरेक्टर पंचायतान मिटींग कॉल करून आनी मिटींगूच कॉल करूना आनी एक दीस पयलीं तांणी 4 जाणांक डिस्क्वॉलिफाय केलें अंडर अ फ्रिवलस थिंग. आनी डिस्क्वॉलिफाय कित्याक केल्या हें जे स्क्रॅप जें तुवें नांव घेता पळय हें स्क्रॅप हाका BJP इतलो व्हॅल्यू कित्याक दिता तो म्हाका खबर ना. तो त्याच पंचायतीन पंच म्हणून उबो राविल्लो आनी पडिल्लो नाक्यान पडिल्लो सारको. सो ताणें आतां कितें तरी करून मुख्यमंत्र्याक धरून आनी मोविन गुदिनाक धरून ताणें ती पंचायत डिस्टेबिलायज केले आनी तो तांचे पार्टीचो आतां स्पोक्समॅन काय कितें तरी आनी तो स्टेटमेंट काडटा आनी मुख्यमंत्र्याक आनी मोविन गुदिनाक थँक्यू म्हणटा. म्हळ्यार कितें हाजें की कायद्याचो दुरुपयोग करून पंचायत आपल्या हातान घेवपाचें जे षडयंत्र आहा तें तो क्लेम करता मुख्यमंत्र्यान आनी मोविन गुदिनान सपोर्ट केला म्हणून. म्हाका दिसता हाजेर सुओ मोटो कॉग्निजन्स घेवंक जाय हायकोर्टान आनी इमिजिएटली तांकां हें दवरूंक जाय रिइन्स्टेट करूंक जाय. बिकॉज दीस इज डायरेक्ट दीस स्पीक्स itself is a confession of political interference which that he is confessing that they have interfered and destabilized that panchayat and this is a regular pattern. नावेलींनी तशेंच केल्लें तांणी. हांवें तें सांगिल्लें आहा मरे काल. आनी दुसरे कडेन तांणी एजंट बसयल्यात जे एजंटा खातीर प्रायम मिनिस्टर ऑफीस मॉनिटर्ड इन्व्हेस्टिगेशन विजिलन्स इन्क्वायरी चालू आसतना मंत्री अशें हड्डे फुलोवन ताका प्रोटेक्ट करता सारको चिलकत घालता फुडें. ताजो अर्थ कितें हातून सामके रमले हे भितर सामके बुरगोटल्या सारके आनी उलोवपाचें ना कितें तें म्हाका कळना. मोती दोंगराचे पोलीस स्टेशन आहा ते कंप्लेंट फायल मोती दोंगर शिफ्ट करपाक काँग्रेसीन कितें केलां मोती दोंगरार वोटींग कर नाल्यार घरान वोटींग कर. वोट मारपाक जाय वोट मारतले. हांवें लास्ट टायम सो
तो आता तसोच लिडर ऑफ ऑपोजिशन पावलेलो आसा, तेजे कितें म्हणणें आसा तें आमी थोडक्यान जाणून घेवया. की 1 करोड 9 लाख जी फेरीबोटीचेर मेंटेनन्सा लागलो ते मोडलेले इन द स्पॅन ऑफ 5 years ऑन MV बेतींग हीच फेरीबोट बुडली आफ्टर स्पेंडींग 1 crore 10 lakhs. हो सरकार लोकांले पयशे बुडोवपाक म्हाका दिसता सारको मुखार सरला. पब्लीक मनी wasted through corruption means, and the honorable minister admitted. Then he said that he has already written into the industry department about this particular fraud that was done in the past about the solar ferry boat as well. You see, yesterday the whole day we tried to convince the transport minister on the number of road accidents, on the number of road deaths, that Goa should learn from its mistakes. There are several states that have adopted several safety measures, and they have for safety corridors. The way आज ज्या पद्धतीने road accident लोक मरतात, this government is not basically interested. They are only interested in corruption, only interested in PPP projects, only interested in basically looting the public exchequer. This is what we yesterday ज्या वेळार आमी ऑल्सो पंचायतीचे जे अधिकार आसता, लोकांक अधिकार आसता अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd and 74th amendment ऑल्सो ग्रास. सो ह्यो आशिल्ल्यो आयज ज्यो असेंब्ली सेशनाचे भायर ज्यो घडलेल्यो घडामोडी आनीक फुडल्यो ज्यो आयज दीसभराच्यो ज्यो अपडेट्स आसा असेंब्लीन भितर जें कितें घडटा तें आमच्या फेसबुकाचेर किंवा युट्यूबाचेर किंवा टीव्हीचेर तुमी लायव्ह पळोवंक शकतले. त्या भायर आमचे स्पेशल प्रोग्राम जो इव्हनिंग जाता, जो असेंब्लीन दीसभरान कितें घडलां ते आमचो एडिटर डायरेक्टर राजू नायक सर हेंचे वांगडा हो जो स्पेशल प्रोग्राम जाता तो प्रोग्राम सुद्दां तुमी मुजरत पळोवचो. ही जी आयची कार्यावळ आसा ती हांगाच सोंपयता. थोड्याच वेळान असेंब्ली जी लायव्ह आसा ती गोमंतक टीव्हीचेर तुमी पळोवंक शकतले. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक